गिरीश फॉर सीएम म्हणून पीजी स्टार्ट जाल्यो. तुमकां दिसता की गजाल बरी काय वायट काय म्हणून विचारना, कोणाक बरें दिसतलें की कोणाक तरी आपूण सीएम जाय म्हणून, पण आज गिरीश चोडणकराक ही म्हत्वाकांक्षा आसा काय कितें? गिरीश चोडणकराची म्हत्वाकांक्षा ना, हें खूब पयलीं क्लियर जाल्लें आसा की हांवें केन्नाच खंयच्याच मतदारसंघांक म्हाजे खातीर तिकेट हांवें केन्ना मागलें ना, ना तर हांव केन्ना इलेक्शन लडटलो म्हणून सांगलें ना. सो तातूंतल्यान म्हागेलो जो प्रयत्न आसा, कारण आयज हांव 40 मतदारसंघांत इलेक्शन लडयतां, हांव आयज एक मतदारसंघांत इलेक्शन लडयना. सो एज अ पार्टी प्रेजिडेंट म्हाजें पयलें कर्तव्य म्हणजे पक्षाक सत्तेर हाडप. तितूंत भितर म्हागेलो जर स्वार्थ हांवें भितर दवरलो जाल्यार हांव म्हाज्या स्वार्थाच्या प्रेमान पडटलो आनी पक्षाच्या प्रेमान आनी गोंयच्या प्रेमान ना. हांव रेसीन आसपाकूच शकना, कारण म्हाजें जें काम आसा तें हांव असेंब्ली इलेक्शनूच लडयना. सो इतलो क्लियर आसा. सो म्हाका 40 मतदारसंघ आय एम व्हेरी क्लियर. म्हाका इलेक्शन लडोवपाचें हें ना, कारण पार्टीन सांगलेलें म्हाका पयलीं की तुका 40 मतदारसंघांत तुवें काम करचें पडटलें आनी त्या अनुशंगान सत्ता काँग्रेस पक्षाक सत्तेर हाडप हें म्हजें ध्येय आसा. काँग्रेस पक्ष ही तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी? काँग्रेस पक्ष ही म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. 40 मतदारसंघ हे म्हाजें काम करपाचें क्षेत्र.